मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात 10,000 भूमिपुत्रांक घेऊन यात्रा काढपाची काँग्रेसीची शिटकावणी। 15 दिसांचो टाइम दितात आणि गोयच्या मुख्यमंत्र्याक खूप गोष्ट असा। ती भूमिपुत्रा यात्रा आम्ही मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात जवळजवळ 10,000 गोयकार आम्ही घेऊन भायर सरतात आणि चॅलेंज करतात आम्ही बीजेपीक आणि बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्याक तुमची खरे भूमिपुत्रा कोण असते दिस त्यांना हाडा आणि आमकां हाडया। We have no problem of rehabilitation of people. We have no problem of giving housing to people. But you can't deprive owners of their right by stroke of the pen in this manner. Not only an encroacher gets protection, but even your tenant, so which means you lose your land totally. This law is unheard of anywhere in the world. They will fool the people, and then finally, either it can be scrapped by them only, or probably the courts will strike it down. I can give you a guarantee that the courts will not for a moment tolerate such kind of legislation. हे बिल पास करपाची सरकाराची पद्धत लोकशाही धरून ना। राज्यपालान खंय पास करचे नी। बिल सर्क्युलेट केल्या फातोडेचे 4 वरांचे बिल सर्क्युलेट केल्या स्टडी करपा टाइम नाका एक पानाची बिल ना ते 10-20 पानाचे बिल हा अमेंडमेंट आसा told at the time of consideration स्टेजीचे ते मुडा असताले आमकां आमच्या आयकुपाक then you should have walked out we walked out in protest because we said that bill should be referred to the select committee all bills एक बिलाचो प्रश्न नसो we said 13 bills were there 12 bills were passed total 12 आणि म्हाका दिसता टोटल 22 बिला पास झाल्या 2 दिवसात 22 बिला so are you opposing all the bills काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ राज्यपालाक मेळून आयले। I feel that everybody should unite on this bill. One by one, politics जावपा जायना तितू. If everybody is there for the whole state of Goa, सगळ्यांक एक जाण झगडपा जाय. And we should make the government withdraw the bill. त्यातले ते आमी सांगले तेका सगळे प्रोसिजर फेल केले म्हणून सस्पेंड केला रुल्स ऑफ बिझनेस आणि रातभर हे सगळे बिल्स प्रेजेंट केले आणि मागीर सायन्सा पास केले सगळे आणि इतले बेर टाइम दिल ना 48 आवर्स कायदे प्रमाणे 48 आवर्स पहिले बिल सर्क्युलेट करपाचे आणि सर्क्युलेट केले ना देखून अशें करून हरिडली पास केले। गव्हर्नमेंट किती म्हणणे असलेले गव्हर्नर कितले उलयला म्हणून कितें जाता डिसिजन फायनली तो मागीर पेपराचेर बरोयता तेन्ना आमकां कळटलें डिसिजन कितें न्ही। बिला आड काँग्रेसीचे आमदार एकठांय येतले काय विचारल्यार फुडाऱ्याची ही जाप। सगळे एमएलए वतले पक्षाचे व्हिडिओ फॉर डेलिगेशन आपल्याला सगळ्या कोणाचा ते पळया हो खंय मूळ गोंयकारांचेर अन्याय आणि खऱ्या भूमिपुत्रांचो अपमान। त्यांना फक्त सरकारचो इंटेन्शन आसा की लोक जे गोंयकार आसा ताका झुलत दवरपाचे। सावंतान आनी बीजेपीन एक प्रश्नाचो सरळ उत्तर दिवपाक जाय। जे 1960तल्यान गोंयांत आसा जे कुणबी समाजाचे लोक आसा जे बहुजन समाजचे लोक आसा ते गावडे समाज ते भूमिपुत्र न्हय। 1960तल्यान तांकां अजून हक्काची जागा मेळूना। कायदे आसा कायद्यांची कमी ना पण अजून पर्यंत तांकां जागो हक्काचो दिना तांकां फक्त झुलत राव सरकार। तेन्ना हो जो कायदो पास केला भूमिपुत्र अधिकारी बिल हो लोकांक फसोवपाचो एक आसा आनी ताजे खरें इंटेन्शन कितें कायद्याचें तें आतां हांव सांगता तुमकां। सरकाराक प्रमोद सावंताक बऱ्यापैकी खबर आसा सगळ्या कायद्या तज्ञांनी सुद्दां हांगला जे लिगल एक्सपर्ट आसा ताणें सांगिल्लें आसा की दिस bill rather will not test legal scrutiny. So once it becomes a law, it will not test legal scrutiny. कोर्टान चॅलेंज करतलेच। तेन्ना कोर्टान वतकच जे कोण एप्लिकेशन घालता ते मागीर फक्त सरकारी दफ्तरान फावटी मारतले कोर्टान तांच्यो केसी वतल्यो सिव्हिल कोर्टान हजारांनी पयशे ते मोडटले आनी तितल्यान हे बीजेपीचे एमएलए जे आसा आनी तांचे फ्यू क्रोनीज ह्या जाग्याचेर हक्क दवरतले कॅप्चर करतले जागे आनी जे भूमिपुत्री म्हणटात सरकार चिंता करता आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खरी भूमिपुत्राची जर चिंता सरकाराक आशिल्ली एका वटेन म्हजो 70 भूमिपुत्र रडटा आपले घर व्हांवून गेले म्हणून शेतां पेड्ड्यार जाली म्हणून आनी हांगा प्रमोद सावंत आनी ताजी भाजपची मंडळी सगळी ढोल ताशे वाजयताले। ही तांकां भूमिपुत्राची चिंता काय विचारूंक सोदता हांव सावंताक। थंय शेतां पेड्ड्यार जाली गोरवां गेली आनी हांगा 5 स्टारान व्हडले पार्टीन मिटींग करता ही तांची भूमिपुत्रा विशयी चिंता आनी विशय आसा मांडपा जाय विचारपा जाय आमकां। तेन्ना भूमिपुत्रा तुमी खोटो खेळ करता पळय तो बंद करा आनी लोकांक फसोवपाचो खेळ बंद करा लोक आनी फसपाचे ना।
we would like to call it Bhumiputra Vishwasghat Bill, MLA Putra Bill. Okay, because it's very clear when I said this bill only benefits the MLA and their few cronies. First of all, there should have been discussion on the floor of the House, so people know what are the pros and cons of the bill. When the bill is passed without any discussion, it means the state government, Pramod Sawant and the Chief Minister, has some ulterior motive when the bill is passed without discussion. Why in such a haste? So our intentions are very clear about this bill. If this गोवा फॉरवर्डान बिलावेल्यान सरकाराचेर फोग काढलो. भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल हे जे आहा हे निव्वळ लोकांच्या तोंडाक पानां पुसपाचे बिल आहा हो तेंचो पॉलिटिकल स्टँड इलेक्शन बेगीन आहा. म्हाका दिसता हायकोर्टान ह्या दिसांनी ते कोण तर मागीर 30 वर्सांचे जर हांगा भूमिपुत्र जावपाक लागले जाल्यार बिफोर पोर्चुगेज सुद्धा जे हांगासर गोंयकार जे रावतात, गोंयची पारंपरीक जे हांगासर लोक आहात, हेंका मागीर कितें म्हणावं प्रमोद सावंत सरकारान हे तेणीनूच ठरवचें. सरकारान बिल फक्त मायग्रंट वोट बँकेक हाडला. गोंयकारांक काबार करपाचे हे बिल म्हूण नीज गोंयकार मुस्लीम संघटनेचो आरोप. बिल कोर्टात तिगचें ना म्हूण शिटकावणी. फर्स्ट आमचे सगळे ऑर्गनायझेशन एक जावन ते डिसायड करतले की बाबा कशें करपाचें, टॅक्निकली कशें आहा. तर खुबशे आमचे दोतोर आहा, एडवोकेट दोतोर, तेंच्यांनी सगळ्यांनी ते हे दिल्ले आहा की हो कायदो कसोच शक्त जायना म्हणून, कसोच इम्प्लिमेंट जावपाना म्हणून. हे आमी कंडेम, आमचे दिनीज गोंयकार मुस्लिमाचो टोटली कंडेम आनी अगेन्स्ट आहा. हे कशें लागू जावपाना. गोंयभरच्यान विरोधकांचो आवाज चडटा तो पळोवन BJP वाले सादूर, मात मेरेर. BJPच्या ST मोर्चाचे फुडारी आदलो मंत्री रमेश तवडकार आणि आदलो आमदार गणेश गांवकार CMाक मेळ्ळे. भूमिपुत्र शब्द काडपाचेर खंय मुख्यमंत्री विचार करतलो. काय उणीव सोडल्यार बिल खंय गोंयकारांच्या बऱ्याचे. आमची ओरिजिनॅलिटी, आमचें अस्तित्व जें आसा ह्या शब्दा संदर्भात खंय तरी नश्ट जावपाक शकता आनी ताजो एक विपर्यास जावपाक शकता. असो विशय जो आसा न्ही, आज आमी मुख्यमंत्र्या समोर दवरलो आनी मुख्यमंत्र्यान तो मानून घेतलो आनी आपूण ह्या बिल्लांतलो जो भूमिपुत्र वर्ड जो आसा तो आपूण काडटा अशा प्रकारचे आमकां क्लियर कट एश्युरन्स ह्या दिल्लें आसा. एक पूण म्हाका दिसता मोठे म्हणना एक 90% खंय ताणें एन्करेज केले अशें आतां भाग ना. जो एन्करेज केल्लो जो मूळ आसा तो मूळ गोंयकार आसा. ओके, मूळ गोंयकार आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या मूळ गोंयकाराक आसा की आपल्या घराचो किंवा ताजो मालकी हक्क मेळपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या बिलांक आसा न्ही ते पूर्ण विचार करून सरकारान केल्ले आसा. पण अशें बी म्हणटा की 30 वर्साचे एक वर्स कमी जाल्लेल्या कारणान खुबशे प्रॉब्लेम जावका. इवन टेनंट पळय आमी जेन्ना गव्हर्मेंट जॉबाचे कंडिशन करता की 15 years रेसिडेंस सर्टिफिकेट, बरोबर कितें? बरोबर. आनी आमी गव्हर्मेंट जॉब दिता. मागीर कोणूय आसूं तो, खंयच्यान मागीर तो महाराष्ट्रांतसून यो, कर्नाटकांतसो, अदर स्टेटींसून यो, जो 15 वर्सां हांगा जे रहिवासी दाखयता जॉब दिता. म्हणजे हांगा तो 30 वर्सां जेन्ना गोंयांत रावता, तो गोंयचो भूमिपुत्र आलो. तो गोंय भूमिपुत्र म्हणून आतां एक गोश्ट आसा पळय, भूमी ते बिल आहा पळय आनी पुत्र म्हणपाक ते व्हडले कितें ना, भूमिपुत्र जालो न्ही तो. ओके, काल येवन ना, 3 दिसां पयलीं येवन आमी ताका रायट दिना न्ही. 30 वर्सां पयलींच्यान जेका दिवपाची गरज. पूण भायल्यान सुद्दां आमी एक सांग, हांव तुमकां विचारता, तांकां वोटींग रायट आहा? हय. मागीर वोटींग रायट तांकां दिवचो न्हू, आमी तांचे खातीर कित्याक झगडना? हे विरोधक कित्याक झगडटा? आमी आमच्या फायद्या खातीर जर तेंचे मताचो आमी जर फायदो घेवंक शकता जाल्यार हे तेंच्या फायद्याक जे आसता पळय जाल्यार तांचे खातीर